नमस्कार, हांव राजदीप नायक. काल एक गोंयान इन्सिडंट मोठो व्हडलो जालो. कोण तरी खट्टर नावाचो एक प्रकार आयलो गोंयान आणि गोंयची जी शांती आशिल्ली, गोंयान जो पिसान आमी सगळे रावताले ताचो भंग केलो, ते डिस्टर्ब केले. आणि एज कलाकार म्हणून, एज गोंयकार म्हणून हांव खूब डिस्टर्ब जालो. तशें पळोवपाक गेल्यार आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम आमी गोंयकार एकीकडे रावता आणि कालूय आशिल्ले एकीकडे, आजूय आसा आणि फुडें आसतले. म्हणून हे सत्तेचे आपापले लोक फक्त खुर्चे खातीर आमच्या मदीं डिव्हिजन करपाक सोदता. गोंयान कितलेशेच प्रॉब्लेम सध्या सुरू जाल्या. ते विशय डायवर्ट करपा खातीर नाका ते लोकांक गोंयान हाडटा आणि नाका आशिल्ले धर्मांचेर किंवा बाकीच्या गजालींचेर उलोवन तो विशय डायवर्ट करपाक सोदता. कालूय तसो इन्सिडंट जालो. खट्टर नावाचो कोण तरी एक घाटी, हांव ताका घाटीच म्हणटा, एक्चुअली म्हाका घाटी म्हणपाचें ना, म्हणून हे जे लोक जांकां गोंया बद्दल कांयच खबर ना, जांकां फक्त हाडल्या हांगा पेटोवपा खातीर, जशें मणिपूर पेटला तशें गोंयान पेटोवनी. आणि सध्या तांकां खबर आसा की सध्या अख्खे भारतभर तेंच्या सरकारा विरुद्ध एक लाट तयार जाल्या, ती डायवर्ट करपा खातीर हांकां हाडटा. एकूच विनंती करता, आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर आमकां ल्हानपणांतल्यान आवय बापायन आमकां फेस्ताक व्हेल्या. आमी हिंदू भाव फेस्ताक वयता, क्रिस्तांव भाव आमच्या देवळांनी येता, मुस्लीम भाव आमच्या प्रोग्रामांनी इन्वॉल्व जाता. अशें करून आमी भाव कशे रावता आणि तेच लोकांक दोळे फुटता. आणि ह्याच खातीर अशा तरेच्यो ह्यो गजाली सुरू जाल्या. हांव सगळ्यांक विनंती करता, गोंयकारांक, उपकार करून हे रिएक्शन आसा पळय, आमी पेटचे, आमी तोड फोड करची, ह्या उद्देशान म्हाका दिसता ह्यो गजाली जाल्या. उपकार करून आमी तिडक दवरुया, पण ती योग्य टायमार भायर काडुया. आणि एक विनंती करता, हिंदू भाव म्हणून आमचो काल जो इन्सिडेंट जाला थंय आमचो एक धर्मगुरू आशिल्ले, तांचे कडेन विनंती करता, उपकार करून सोशल मिडियाचेर हो जो प्रकार सुरू जाला ताजेर कितलेशेच आमचेच भाव ते परत पेटोवपाक सोदता. तांकां रिक्वेस्ट करचो, तुमी हिंदू धर्मगुरू, तुमचे आयकता आसतले लोक. तशेंच पुलिसांकडे विनंती करता, आतांच आयकल्या त्या प्रमाणे खट्टराचेर खंय FIR दर्ज जाल्या, ताका भितर उडोवचो. ऑर्गनायझर जाणी हे केलां, षडयंत्र तयार केलां, तांकांय हाडून चवकशी करची. आणि फेसबुक आणि ह्या सोशल मिडियाचेर जे परत पेटोवन घालपाक सोदता तांकां मातशे जाग्यार हाडचे, अशी हांव विनंती करता. आणि सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की आमकां तिडक आयल्या, पूण ती तिडक आमी योग्य टायमार भायर काडुया. आणि हें गोंय आमी जाणटेल्यांनी आमकां शांत गोंय दिल्लें, तें पेटयनासतना आमी सुंदर गोंय दवरुया. तशें पळोवपाक गेल्यार परशुरामान ही भूंय तयार केल्ली म्हणटा, म्हणून 39A अंडर ही परशुरामाची भूमी भायले लोक येवन खावंक सोदता. थंय ह्या ऑर्गनायझरांनी, ह्या लोकांनी जे ह्या इन्वॉल्व आसा तांणी एक शब्द तरी काढला काय? उपकार करा आणि 39A अंडर आमचे गोंय ना नपयत जाल्यार परशुराम भूमी काबार करपाक सोदता, ताजेरूय उलया. पूण उपकार करून ह्या टायमार संयम बाळगुया आणि आमचें गोंय जे शांत आसा ते शांत दवरुया. देव बरें करूं.